Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. स्पीडी डिसिजन्स मनशाच्या जीवनात अत्यंत गरजेची जे असतात आणि त्यामुळे काही डिसिजन्स आम्ही फाटल्या साधारणशे 18 महिन्यात घेतली, 18 ते 20 महिन्याक सुमार घेतली. सप्टेंबरान हांवें हावजींग बोर्डाक चार्ज घेतिल्लो म्हणजे आमचे निखिल बाबा तांकां खबर आसा आनी बाकीच्यांकय खबर आसा. पूण 18 महिने आमचे जवळ जवळ कोविडान गेले. 12 महिने ते सामके 12 महिने आमकां कांयच करूंकच मेळूना आणि त्यामुळे बरेच असे काही विषय आसात हावजींग बोर्डाचे अजून विषय आसात ज्या विशयाक अजून चालना मेळूना. उदाहरणार्थ आमचो मार्केट कॉम्प्लेक्स जो आसा तो पूर्ण करपाक आमकां 7 वर्सां लागली, पूण आतां दिवपाक ताका जवळ जवळ 5-6 म्हयने लागिल्ले आसात. पूण एकंदरीत सगळें म्हणजे रेराचें वगैरे नाशिल्लें जर जायत आसलें प्रोसिजर जाल्यार येन्ना तो प्रकल्प आसा तो लोकांक एलोट जाता आशिल्लो आनी लोकार्पण जावंक शकता आशिल्लो. पूण रेराचें जें एक झंझट जें आसा तें खूब मोठें झंझट आसा आनी प्रत्येक प्रोजेक्टाक रेरा हें करचेंच पडटा, जातूंत भितर टायम कंज्यूम खूब जाता. हो प्रकल्प जाता तितले बेगीन पूर्ण करचो, जितना जल्दी होता है उतना 2.5 बरस में या 2 बरस में पूर्ण होना कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है और आप करेंगे ऐसा भी मन को लगता है.